धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. सुटका मेळटस पेद्रू आनी जुवान आपल्या जम्याचे फाटी गेले आनी प्रधान याजकांनी आनी मालगाड्यांनी आपणा लागीं कितें म्हणलें तें सगळें तांकां सांगी लागले. ते आयकून तांणी सगळ्यांनी एक मनान आपले थाळे देवाक उबारून हे परे मागले. सर्वेस्परा, अंतराळाच्या, भूमीच्या, दर्याच्या आनी तांतू असलेल्या सर्व वस्तूंच्या रचणारा, तुझ्या पवित्र आत्म्या मुखांतर तुझ्या सेवका आमच्या पूर्वजा दाविदा मार्फत तुवें म्हणलें. राष्ट्रां कित्याक उसांबळ जाल्यांत, परजा कित्याक व्यर्थ योजना करून आसात, पृथ्वीचे राय उपराटल्यात आनी राज्यपालांचो सांगात धरून देवा आनी ताच्या क्रिस्ता विरोध झुजोंक सोदतात. खरेंच हेरोद आनी पोन्स पिलात हेर जातींच्या लोकां आनी इस्रायेल परजे सांगाता मेळोन तुवें मागलेल्या तुझ्या भाग्यवंत सेवका जेजो विरोध ह्या शहरांत सांगाता मेळ्ळे. आनी अशें जें तुजे पदवेन आनी जानवायेन घडलें म्हूण थारायलें तें तांणी कार्याक हाडलें. आनी आतां सर्वेस्परा, तांच्या बेस्तावण्या कुशीन तूं लक्ष दी आनी आमी तुझ्या सेवकांनी तुझे उतर धैर्यान परगटीशें कर. तुझ्या भाग्यवंत सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गुण करूंक, खुना आनी असर्या करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दे. हे परी ते मागणे करीत आसतना ते जमो जाल्ली ती सुवात सगळी हाल्ली. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचे उतर परगटूंक लागले. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देवाचो आसरो सोदतात ते सुभागी. राष्ट्रां कित्याक उसांबळ जातात आनी लोक कित्याक व्यर्थ येवजण्यो करतात. सर्वेस्परा विरोध आनी ताच्या अभिषिक्ता विरोध पृथ्वीचे राय उपराटतात आनी फुडारी सांगाता मेळोन मान्य करतात. तांणी आमचेर घाल्ल्यो सांखळी तुटोवया, तांचे जू आमचे वयले काडून उडोवया. श्लोक. देवाचो आसरो सोदतात ते सुभागी. सर्गार बसोन आसा तो हांसता, सर्वेस्परो तांच्यो केण्ण्यो करता. उपरांत आपल्या रागान तो तांचे कडेन उलयता, आपल्या क्रोधान तो तांकां थरथरायता. सियोन म्हज्या पर्वताचेर हांवेंच म्हज्या रायाक बसयलां. श्लोक. देवाचो आसरो सोदतात ते सुभागी. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगटतां. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो पूत, आज हांवें तुका जल्म दिला. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितां. पृथ्वी शेकान शेक तुजे अधीन करतां. लोंकडाचे बेतकाठेन तूं तांची पदवी मोडटलोय, मातयेच्या मडक्या भाशेन तूं तांची फूड करतलोय. श्लोक. देवाचो आसरो सोदतात ते सुभागी. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. फारिसेवांच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवांचो अधिकारी एक राती जेजू सरशी येवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवान धाडलोलो शिकोंदार म्हूण आमी जाणाव. आपणा सवे देव आसले करीत तूं करताय तसले असर्या कोणाच्यानी करूंक साध्य ना. जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें, सतस हांव तुका सांगतां, परत्यान जल्मल्या करीत कोणाकच देवाचें राज्य पळोवंक थांगचें ना. निकोदेम ताका म्हणालो, मनशान म्हातारो जातस परत्यान जल्मचें म्हळ्यार कशें?
आपले आवयचे कुशींत परथ्यान रिगोन ताणे जल्म घेवयेतवे जेजोन झाप देले सतस हांव तुका सांगता उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्माले खरेत कोणस देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक सकासो ना. रक्तामासा तावन जल्माता ते रक्तामासस आत्म्या तावन जल्माता ते आत्मेक स्वरूपाचे. तुम्ही परथ्यान जल्मा जाय म्हूण हांवें सांगले म्हणून आजाप फावा नाका. वारे आपणाक कुशी आसा थंय वाळटा ताचो आवाज तुका आयकता तरी पूण तें खंय थावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेनाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्माल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा. देवाचें उतर हें वाकाने तुका क्रिस्ता.